नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची ही कार्यावळ तुमच्या खातीर खास आसा कारण एक गोष्ट जी आमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हळ्यार शिक्षण संस्था गांवची जर मजबूत आसात जाल्यार गांव खूब बऱ्या तरेन फुडें सरपाक शकता. खूब बऱ्यो गजाली गांवांत जावपाक शकता. भुरगे बऱ्या तरेन आपले विचार मांडपाक शकता. तांचे विचार आनीक बऱ्या तरेन फळपाक शकता जाणे करून खुबश्यो गजाली गांवांत बऱ्यो जावपाक शकता. आनी हांव सद्या आसा मये ह्या गांवांत. मयेचे श्री विजयानंद जे ज्ञानप्रसारक संस्था जी आसा त्या संस्थेन आनी एक भरारी मारलेली आसा. ते म्हळ्यार तांचें महामया हें जें स्कूल आसा त्या स्कुलाची आनी एक बिल्डींग तयार जाल्ली आसा. भुरग्यांक उपयोगी ठरपाक शकता आतां आनी भुरगे ताचो बऱ्या तरेन फायदो घेवपाक शकता. आनी हाजेरूच चड उलोवपा खातीर आमच्या बरोबर ह्या संस्थेचे मानेस्त आमच्या बरोबर आसा. सगळ्यान पयलीं जनरल सेक्रेटरी आमच्या बरोबर आसा उदय पत्रे आनी तशेंच राया ठाणेकर आसा. तशेंच आमच्या बरोबर ह्या संस्थेचे थोड्या वेळान अध्यक्ष सुद्दां आसतले जे ह्या संस्थे बद्दल आमकां जायत्यो गोश्टी सांगतले. सगळ्यान पयलीं उदय बाब तुमकां विचारता हांव सद्याक की आतां म्हाका दिसता खुबश्यो गजाली रेडी जाल्ल्यो आसा आनी आमी त्यो पळयतात. सो तुमकां कशें दिसता सद्या कारण ही संस्था बऱ्या तरेन लोकां कडेन पावलेली आसा. कशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसता ही जी आमी हांगासर ही संस्था आमची उबारलेली आसा आमच्या जाणट्यांनी, खास करून आमच्या तिखाजन गांव आनी मरमावड्या गांवांतल्या जाणट्यांनी एक्चुअली ही संस्था उबी केल्ली आसा. मेन एम कितें आशिल्लो तर फक्त आमच्या गांवचे जे भुरगे आसा गांवच्या भुरग्या बरोबर भायले सुद्दां भुरगे शिक्षणा पासून वंचीत रावचे न्हू ह्या एका उद्देशान आमच्या जाणट्यांनी हांगासर ह्या स्कुलाची 1931 सालान ज्या वेळार पोर्तुगीजाचें राज्य आशिल्लें हांगा त्या वेळार हांगाची स्थापना केल्ली आसा. विजयानंद हायस्कूल हे मराठी मिडियमान सुरू केलं आमच्या जाणट्यांनी. ताका शोभा हाडली म्हटल्यार आमच्या गांवचे सुपुत्र जे माजी आमदार जावन आशिल्ले कैलासवासी दत्ताराम केशव चोपडेकर हे आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या बरोबर काम करून हांगासर आमच्या गांवच्या लोकांक एकत्र हाडून तेणी हांगासर ही संस्था स्थापन केली आनी स्कूल स्थापन केलें. स्कुलान शिकवण केली पयली ते 10वी पासून त्या टायमार तेणें सुरू केली. संस्था आमची रजिस्टर करपाक त्याचो मोलाचो वांटो आसा. हें काम तेणी वेवस्थीत आमच्या गांवांत जे कांयच ना मंदीर ना म्हणल्यार आनी कांय ना ते सगळें तेणी गांवांनी शिक्षणाच्या बाबतींत आमच्या गांवाचो उदरगत करपाक हाडून दवरलेलें आसा. संस्था ती आजून पासून 1931 ते आयज पासून 2017 वेवस्थीत आमी एक तेंच्यांनी घटना बरयलेली आसा. त्या घटनेच्या आधारे तेंची इतली उत्कृश्ट अशी घटना आसा त्या घटनेच्या आधारे हे स्कूल आमी वेवस्थीत चलयता. सरकाराक सुद्दां आमी त्या प्रमाणे किती तरी वेळा अशी हे केल्लेलें आसा. रिस्पॉन्स तेंचे कडसून सुद्दां हे करून आमी वाह अशी घेतलेली आसा. अशी घटना आमच्या त्या वेळेच्या जाणट्यांनी आनी खास करून आमचो शिक्षीत म्हणून एकूच आशिल्लो दत्ताराम चोपडेकर ताणें हांगासर सगळ्या भुरग्यांक घरांनी वचून हांगासर शिक्षणाचें महत्व आमकां पटवून दिल्लें आसा. ही शिक्षणाची संस्था आमची जी भरभराटीक आज लागलेली आसा ही फक्त तेज्या एका कृपेमुळे जाल्ली आसा. आमचें कितें जालें पयलीं आमी स्कूल 1931 सालान विजयानंद सुरवात केली. त्यानंतर आमी 1919 भुरगे वाडले स्कुलांनी 1000 वयर भुरगे जावंक एकी कडेन जावपाक जायनासलें म्हणून आमी 1979 सालान पयलीं कितें केलें 2 वर्सां त्यान पयलीं घरान घेतली मया घरान घेतली स्कूल. थंय 2 वर्सां मागीर 2 वर्सां आमची बिल्डींग जाली. 1979 सालान महामाया स्कुलाची स्थापना जाली. त्यानंतर आमच्या मॅनेजमेंटान हांगा भुरग्यांक फुडले शिक्षणा पासून वंचीत जावचें न्हू म्हणून सरकार दरबारी प्रयत्न करून 1989 सालान हांगासर हायर सेकंडरीची स्थापना म्हणजे हांगा आमी आर्ट्स आनी कॉमर्स ही स्ट्रीम घेतात. कालांतरान आतां थोड्या वर्सांनी आमकां दिसलें की भुरगे आमची रुरल एरिया कारणान भुरगे चडशे सिटीनी घालपाक लागले. ताका लागून तेजेर वर्चस्व गाजोवप आमी आनीक सुविधा हाय क्वॉलिटीची सुविधा आमी हाडची अशी ठरयल्ली. आनी त्यानंतर आमी 2014 ते 2019 ह्या टर्मान आमी यूथ सगळे एकी कडेन येयले निवडून आयले आमी आनी रात दीस हांगा वावरून पयल्यान पयली आमी संस्थेची पडीक एक जमीन आशिल्ली आमची थंय बिल्डींग आशिल्ली ती बिल्डींग बांदली. बिल्डींगेन सादारण 9.5 लाख खर्च येयलो. 7 लाख आमकां त्या सिंजंटा कंपनीन दिले. खोर्ली जी आसा ती केमिकल कंपनी तेणी दिले. 2.5 लाख आमच्या चेअरमॅनान घातले आनी ती अशी बिल्डींग बांदून थंय प्रायमरी स्कूल आमी स्टार्ट केलें. त्यानंतर हांगासर हॉल बांदलेलो आहा हाय सेकंडरीन सादारण 11 लाख सुमार खर्च येयल्लो आहा. तोय बीन आमच्या अध्यक्षानूच आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा. आपल्या आवय
ठाणेकर जे चेअरमॅन आसा ह्या संस्थेचे. रुपेश, तुम्ही चेअरमॅन म्हणून म्हाका दिसता लोकांकडे वळखता आसतले, पूण तेच्या व्यतिरिक्त तुमचो मेन वळख आसा ती सोशल सर्वीस. सो सोशली तुमी खूब एक्टीव आसता आनी तातूंतली मेन सोशलांतली गजाल म्हळ्यार ती शिक्षण. तुवें जेन्ना ही सुत्रां हातीन घेतली तेन्ना कितें आशिल्लो मनान विचार? जेन्ना विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्था ही संस्था जेन्ना आमच्या हातीन आयली, आमचे जे एक 2014 म्हणून येता, हो एक हिस्ट्री म्हणजे एक इतिहासांतलो एक व्हडलो दीस. त्या दिसा जेन्ना ही संस्था भुरग्यांच्या हातीन आयली, भुरगे आमी ताका यूथ म्हणटा, ज्या वेळाचेर आतां पळय तुमकां तरी खबर आसतली, तर तुमी तर ह्या फिल्डान तर एड्युकेशन आसा जाल्यार प्रत्येक चेअरमॅन जो आसा तो 50च्या एबव आसा. आनी एकूच चेअरमॅन हो सगळ्यांक ल्हान वयाचेर हे देवाच्या कृपेन आनी आमच्या गांवच्या सगळ्यांनी एक तेंच्यांनी विश्वास दवरून म्हाज्या हातीन दिले. त्या वेळाचेर एकूच विचार असो आसलो, जर तर शिक्षणीक संस्थेक लागून म्हणजे शिक्षणाक लागून तर खंयचो भुरगो तर कमी पडटा, खंयचो आसा आमच्या गांवाचो, जो आमी म्हणटा स्कुलान वचोन प्रायमरी किंवा हायर सेकंडरीन किंवा कॉलेज लेवलार, आनी मेन जो आसा उद्देश आसा तो एड्युकेशन. तें एड्युकेशन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करपाचो आमचो 100% आसलो. आनी ताका लागून ही संस्था आमच्या हातीन आयल्या बरोबर आमी विचार करून त्या वेळाचेर विचार केलो की बाबा 2014 आनी त्यान पयलीं 1961 हो जो गॅप जो आसलो, मदलो काळ जो आसलो, तो प्रायमरी सॅक्टर मेन इम्पॉर्टंट आसा. प्रायमरी आनी किंवा प्री प्रायमरी म्हणटा हो सॅक्टर ह्या वाड्या वरसून आमचे कडेन ना जालो. म्हणजे जेन्ना 1961 गोंय स्वतंत्र जालो आनी भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना CM जालो, त्या वेळाचेर तेज्या उद्देशा प्रमाणे म्हणजे तेणी जेन्ना एड्युकेशनान पावल घातलें आनी गांवान वाड्यार म्हणा प्री प्रायमरी सॅक्टर स्टार्ट केलें, आनी आमच्या जाणट्यांनी तेकाय सपोर्ट करून आमच्या हातुले सारके गांवान प्री प्रायमरी सॅक्टर स्टार्ट जालें. आनी एकूच स्कूल जें आसला विजयानंद स्कूल म्हणून आमच्या बाबून जे नांव लेखी काडलें त्या वेळाचेर, आनी एक स्कूल जालें 5वी ते 10वी पासून. त्या वेळाचेर 5वी ते 11वी आसली, तेन्ना मागीर ते 5वी ते 10वी जाली. आनी स्टुडंट जो आसलो तो आमी पळयतालो की प्रायमरी सॅक्टराकसून हांगा आमकां मेळटालो आनी बरें चलतालें. 2002, 2004, 2005 पासून चलतालो. आनी मदल्या काळाक आमचे जे गांवचे लोक जे आसा, आमचे सरावंडींग तिखाजन, वांयगण्या, भावकय, नारव्या किंवा मर्मवाडा हे जे सरावंडींग लोक जे आसा, आपली धाकली भुरगीं जीं आसा प्रायमरी सॅक्टराच्यान गांवा भायर वचपाक लागली, जेणे करून सिटीन वचपाक लागले आनी एक बरो एड्युकेशन तांकां मेळचो म्हणून एक तेंचे कडेन एक म्हणजे भुरग्यां कडेन पळोवपाक लागले वयचो थंयसर म्हणून. त्या वेळाचेर 14 जेन्ना आमी हातीन घेतले त्या वेळाचेर आमकां एकूच खंत भागताली की स्कुलान भुरगीं खंयची येतलीं. आयज तुमी पळयल्यात प्री प्रायमरी सॅक्टर जें आसा गोव्हर्मेंटाचें, तेजी शिक्षण लेवल आनी प्रायवेट शिक्षण लेवल हेजूर खूब फरक आसल्या कारणान भुरगे सगळे प्रायवेटाक वता, गोव्हर्मेंटाक कोण वचना. ताका लागून हांगा आमकां स्टुडंट कमी जावपाक लागले. त्या वेळाचेर आमी निर्णय केलो आनी निश्चित केलें की बाबा आमी प्री प्रायमरी सॅक्टर आनी प्रायमरी सॅक्टर आमी स्टार्ट करतले, जेणे करून गांवचो जो प्रत्येक भुरगो जो आसा बऱ्या शिक्षणाक लागून भायर वयता तो गांवान रावचो. आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांक तुमकां खबर आसा की गांवचे लोक सदींच कश्टाळू आमचे सगळे शेतान वता, शेतानसून येयल्या उपरांत सकाळीं शेतान वचप, परत सांजचे येवप आनी तितकेंच काम करून आपल्या भुरग्यांक शिकोवप. म्हणजे जेणे करून ते चडशा लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक सिटीन व्हरोंक भुरग्यांक शक्य ना. सो ताका लागून आमी एक तुमी पळयलें आसतलें आमची प्री प्रायमरी सॅक्टर एक बरी अशी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन आमी थंय स्टार्ट केलें. आनी आमचो एम जो आसा जो भुरग्याक मुनानसून वयर हाडचो आनी बरें शिक्षण दिवचो हो मेन उद्देश आसा. प्री प्रायमरी स्कूल आनी हायर सेकंडरी एकाच जाग्यार जावचें, जेणे करून आमी प्रत्येक रात दीस तेजेर काम करता. हे हायर सेकंडरीन आर्ट्स आनी कॉमर्स आसा, आमी फाटलीं 2 वर्सां सरकारा कडेन झगडटा की आमकां सायन्स एक स्ट्रीम दिवची म्हणून, जेणे करून गांवच्या भुरग्यांक सिटीन वचोन एडमिशनाक रडचें पडना. आमकां खबर आसा आमचे सायन्साक लागून हांगासले भुरगे सांखळे वता, दिवचले वता किंवा पणजे वयता, म्हापसा वता. सो हांगासर एक सायन्स स्ट्रीम मेळची म्हणून आमी तेजेरूय आजून काम करतात. फुडें सांगपाचें म्हटल्यार हे संस्थेच्या बद्दल तुमकां चडान चड अशें गांवच्या लोकांक गांवचे सोडून दिवचल किंवा आमचे गोंयभर संस्थे बद्दल म्हायती आसा. तिखाडसान असो एकूच गांव आसा त्या गांवान देवूळ ना. आपल्या जाणट्यांनी आमी जर 1931 साल धरीत जाल्यार किंवा आयचो दीस धरीत हांगासर देवूळ ना. एकूच आमचो तळेकार म्हणून हांगासर एक आसा, ल्हानशी घुमटी आसा. फक्त आमी त्या सोमार असो आमी त्या हेजेर पाळटा आनी सोमारा येवन हांगासर एक वात आमी जळयता.
ना आपूण शिक्षण संस्था हे देवूळ म्हणूनय पळयता आमी आनी अशाच रितीचे देवूळ कारण हातूर विजयानंद प्री प्रायमरी तशेंच हायर सेकंडरी आसा तशेंच महामया तुमच्या प्री प्रायमरी आसा आमची महामाया स्कुला आमी लास्ट इयर आनी आमकां लास्ट इयर आमकां ह्या वर्सा प्रायमरी सेक्शनाक गव्हर्मेंटान मेळिल्ली आसा आनी स्कुलूय थंय आसा म्हणजे एकंदरीत हांव पळयत आसतना एज अ सोशल वर्कर जर म्हाका पळयलें की एक संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून पळयत जाल्यार म्हाजें फक्त लक्ष आसतलें विजयानंद मॅनेजमेंट किंवा विजयानंद स्कूल किंवा महामाया स्कूल किंवा विजयानंद आसा जेन्ना हांव सोशलान काम करतना अख्खो फूल मये गांव जो आसा म्हाजो म्हणून असो गृहीत धरता आनी आमी फूल मयेन शिक्षण संस्था आमचे शिक्षण हे विजयानंद ज्ञानप्रसाद संस्थेचें काम करपाक सोदता येता त्या काळान विजयानंद ज्ञानप्रसाद संस्था एक नावाजलेली संस्था शिक्षण मळार काम करतली अशें आमी काम करूंक सोदता. तुवें जेन्ना हँडओवर घेतिल्लो ह्या संस्थेचो तेन्ना एक तकलेन कितें आसतलें की आपल्याक ह्यो गजाली आतां करपाक जाय बदल करपाक जाय किंवा ह्यो गजाली आपल्याक सगळ्यो चेंज करपाक जाय. आतां पळोवपाक शकता एक बऱ्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी हाय सेकंडरीन पळयता प्लस तुमचें जें प्री प्रायमरी आसा तातूंत तर उत्तम दर्जाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो तकलेन आशिल्ल्यो आनी फुडें कितें करपाक जाय तुका आतां जेन्ना हातीन घेतलेली संस्था आनी ह्या संस्थेचो धुरो जेन्ना आमी हातीन घेतलो त्या वेळाचेर विचार करतले की गांवांत जेन्ना खंयच्याय भुरग्याक आपल्या वाड्यार गेले की डेवलपमेंट जाय असो 100% दिसता. सो आमी विचार करतना विजयानंद हायस्कुलाची ही बिल्डींग ही फूल क्लियर करून हांगासर ते प्रायमरी सेक्टर जे आमी थंय उबे केल्या ते फ्युचरान कालांतरीत आनी 1-2 वर्सां किंवा 3 वर्सां जसो आमकां आमचे फ्रेंड्स किंवा सपोर्ट मेळटा गव्हर्मेंटा कडसून किंवा फ्रेंड्सा कडसून डोनेशन हाडून आमी हांगासर प्री प्रायमरी सेक्टर उबें करूंक सोदता. आमचे प्रायमरी सेक्टराची बिल्डींग एक उबी करूंक सोदता आनी गांवचो विकास म्हणून आमी ती जी बिल्डींग जी आसा थंयसर आमी डॉक्टर किंवा हेर गोश्टी लायब्ररी मागीर आमचे जिम असल्यो ज्यो गोश्टी आसा थंय त्या बिल्डिंगेन हाडूंक सोदता जेणे करून गांवचो विकास जर एड्युकेशन जाता जाल्यार प्रत्येक मनीस जो फीट आसचो ताका वाचूंकूय कितें तरी मेळचें म्हणून लायब्ररी डॉक्टर आसचो जेणे करून खंयचोय मनीस तर आमचो मातसो सीक जालो जाल्यार प्लेनरी म्हणजे एक बारीकशे गोश्टीक लागून थंडी जाली जोर आयली की दिवचल सारक्या शहरान वयचें न्हू किंवा म्हापसा वयचें न्हू पणजे वयचें न्हू हांगाच ताका डॉक्टर मेळचो हेजेरूय आमी भर धरला. म्हणजे आमी भर धरता आसतना असो दवरला की फूल गांवचो विचार करता पुराय गांवांत आमकां कितें कितें जाय हो विचार करून आमी फुडलीं पावलां उखलता. आतांच आमी म्हटलां की गांवांत हांगासर आमच्या देवूळ ना म्हणून बारीकशें जें आमी म्हणटा घुमटी जी आसा तिजो मातसो उद्धार करतले आनी हो हांगासर ओपन स्पेस म्हणजे एक पुराय फूल गांव कसो आसचो हेजेर आमी प्रयत्न करतले आनी स्टडी करून भर धरून आमी काम करतले. रायबाब इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयताले हांगासरले वदळच्यान आमी लॅब्स पळयल्यो कंप्युटर लॅब पळयलो किंवा स्कुलाचे आमी स्पोर्ट्स रूम पळयले किंवा बाकीचे सगळे पळयले. मेन गजाल येता हांगासर ती फायनान्स आनी तुमी ट्रेजर आसल्या कारणान तुमकां खबर आसतलें की फायनान्स कितपत इम्पॉर्टंट आसा तो कारण कितें करया आमचे कडेन आयडियाज भरपूर आसा आमकां सगळ्यान नंबर 1 स्कूल करपाक जाय पूण तें करतलो जाल्यार पयशे लागता. त्या टायमार कितें येता विचार म्हटल्यार सगळ्यांक पयलीं ही विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्था जी आहा ती आमची 1931 सालान सुरू जाली. त्या खातीर सगळ्यांक पयलीं हांव जे आमचे हे फावंडर म्हणटा तशें जे ही संस्था उबी करपाक जी आमकां मदत केली म्हणजे आमचे पुर्वज जे जाणटे तांकां नमन करता. कित्याक तर आयज हांव एक गरीब स्टार्टींग म्हणजे आवय बापाय कडेन खंय तरी कांय अशी परिस्थिती नासली की भायर खंय तरी शिक्षण अशें प्रोवायड करपाचें पूण ह्या संस्थे खातीर हांव खूब वयर पावलो वावुरलो म्हणटा म्हणजे अशें तें वावुरलें म्हणून खंय तरी आयज हांव शिकूंक पावलो आनी ते पद्दतीन म्हाका शिक्षण मेळ्ळें आनी आयज खंय तरी एक हे संस्थे खातीर वावुरपाचो आयज एक म्हाका संद मेळ्ळी ती तेंच्या खातीर त्या खातीर हांव तेंचे मना काळजांच्यान एक धन्यवाद करता. आनी तुमी आतां विचारलें की हे संस्थेक पयसो म्हणजे खरें म्हटल्यार ही आमची संस्था आहा ती सामकी आमी गरीब म्हणूं शकता
पूण खंय तरी आमचे जे वांगडी आहा जे आमकां चेअरमॅन लागलो आयज आमकां रुपेश नारायण ठाणेकर अशे आमकां व्यक्तिमत्व आयज आमचे चेअरमॅन म्हणूं लागले, तशेंच उदय बाप आयज आमकां वेवस्थापक अशे लागले. हेंची ह्या संस्थेक खूब मदत जाली. आनी तशें आतां उदय बापान सांगलें की आमचे रुपेश ठाणेकर हे आमकां सदैव अशे फायनान्स म्हण हे कितें हे हॉल बांदपाक तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली. तशीच आमची प्रायमरी जी आमी प्री प्रायमरी म्हणटात तिकाय खूब मदत लागली तेची. अशे पद्दतीन आनी महामाय इश्कॉल तेका तेणी स्वताहून तेजी स्वताचे खंय तरी पयशे इन्वेस्ट करून जावं तेजे वांगड हेर वांगडी तेजे फ्रेंड सर्कल आहा तेंचे कडच्यान तेणी मदत घेवन हे उबारला आयज. आनी हे आमकां अशें आनी इन फ्युचरान तेका तो बरे पद्दतीन वावुरता. उदय बाब आमचो तो खरोच मेहनत घेता की आमचे हे शिक्षक म्हूण तेंच्या खंय तरी तेंचेर वॉच जावं हे ते अशे खूब गोश्टी करून आनी इन फ्युचरान आमची संस्थेक खूब यश येतलें अशें म्हाका दिसता. बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा आनी म्हाका दिसता ही आनी एक पावडी आसतली ह्या स्कुलाची, कारण आनीक भुरग्यांक थंयसर येवपाक मेळटलें, बरे तरेचे फॅसिलिटीज घेवपाक मेळटल्यो. ह्या नवे बिल्डिंगे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांग, कितें कितें फॅसिलिटीज न्यू आसतल्यो आनी कशें कितें आसा तातूंत? न्यू बिल्डींग हांव सदींच विचार करता आसतना एक गोश्ट सांगता तुमकां. हांव 2004-03 ह्या काळान एक एसिस्टंट इंजिनियर मेळ्ळो राव म्हणून म्हाका, पेडण्या काम करता करता. आनी त्या वेळाचेर तो सदींच म्हाका सांगतालो, रुपेश आमी काम करता, आमच्या फाटल्या एसिस्टंट इंजिनियरांनी काम केलें किंवा कोण टॅक्निकल तेंच्यांनी फक्त पळयलें की आयज तर ह्या गांवान फक्त 20 लोक रावता किंवा 20 घरां आहा, त्या 20 घरांक उदक कितके पावतलें आनी तितकेंच काम करप. पूण आमी असो विचार करपाक जाय की फुडलीं कमीत कमी 30 वर्सां 20ची घरां 40 जातलीं आनी त्या 40 घरांक उदक पावतलें. सो तो तेजें म्हणणें किंवा तेजें तें उलोवणें आयकून हांव सामको भारावन गेलो. आनी तो म्हाका तेन्नाच्यान हांवें एक निश्चय केलो, सर आमचे सांगता 30 वर्सां, पूण हांव विचार करता आसतना फुडलीं 50 वर्सांचो कमीत कमी विचार करपाक जाय आनी त्या दृश्टीकोनान खंयचेंय डेवलपमेंट साध्य करपाक जाय. खंयचेंच डेवलपमेंट तात्पुरतें करचें न्हय किंवा ताका तितकीच वर्सां दिवपाक जाय. आयज तर आमी फुडलीं 50 वर्सांचो विचार करून ती बिल्डींग हात घातल्या. फक्त थंय आमी आतां फक्त एक फर्स्ट फेज अशें ते 3 फेजीन ती बिल्डींग काम कंप्लीट जातलें. आनी फर्स्ट फेज जी आमी स्टार्ट केल्या थंय जे म्हाजे मित्र आसा, जे म्हाज्या धंद्यान म्हूण किंवा बिजनेसान वांगडी आसा आनी जे म्हाजे फ्रेंड्स आसा जे बरे मागपी आसा, तेंच्यांनी बरे तरेन म्हाका हेल्प केल्लो आसा. ताका लागून थंय आमकां पयशे दिवन किंवा मनी, आयज सगळ्याक फायनान्स हो इम्पॉर्टंट आसा, तेंच्यांनी बरे तरेन फायनान्स सपोर्ट केलो आनी फर्स्ट फेजीची बिल्डींग आमी कंप्लीट केली. थंयसर फर्स्ट फेजीन आमी थंय कितें केलां, फक्त 8 रूम केले. तितूर आमी फर्स्ट एक प्रिंसिपल कॅबीन, स्टाफ एंड 6 रूम, तितूर फर्स्ट 5th 6th 7th 8th आनी 10th अशे 7 रूम येतले थंयसर आनी तेज्या थ्रू काम केलां. फुडली जी बिल्डींग येतली म्हणजे एटॅच ताका येतली, तितूर हायजेनीक म्हणजे आमी थंय टॉयलेट्स बाथरूम स्पेशल अशे आनी 2-3 रूम जे अशे आसले जे एक वेगळे तरेन, ज्या जाग्यार चॉक मातूय वापरलो जावचो ना आनी थंय शिकयतले वतले. म्हणजे एक व्हायट बोर्ड ग्रीन बोर्ड अशे वेगळे तरेन. म्हणजे विचार असो आसा जे हाय लेवल आमी म्हण दिल्ली शिक्षण तेंचें शिक्षण पळय किंवा गोंयच्यो नामवंत संस्था जी मुश्टीफंड आसा किंवा हेगडेवार आसा किंवा तुजी मिरामार एक आसा संस्था, ते संस्थेन जे शारदा मंदिर जे आसा ते संस्थेन आनी ते शिक्षण थंय शिक्षण दिता
त्या लेवलाचेर शिक्षण दिवपाचो आमी प्रयत्न करतले भुरग्यांक, जेणे करून खंयच्याच भुरग्याक अशें दिसूंक जायना की आपूण बाबा गांवांत शिकता आनी आपूण गांवांतसून भायर गेल्या उपरांत आपणाक खंय तरी कमी लेखता, भायले लोक भायले जे स्टुडंट जे आसात चड बरे आसता म्हणून. आमचो इतकोच उद्देश आसा किंवा आमचे पुराय संस्थेचो इतकोच एम जो आसा, जो भुरगो शिक्षण शहरांत घेता तेज्या पेक्षा ताका गांवांत शिक्षण बरें मेळचें. बरोबर. ह्या टायमार आनी एक गजाल येता ती गव्हर्मेंट एड, म्हळ्यार गव्हर्मेंटान हेल्प मेळप भरपूर गरजेचें आसता. कारण शिक्षण हें अशें आसा की समजा संस्थेन चिंतलें, कारण तुमी जशें आमी खबर आसा की संस्थे कडेन कितलो पयसो आसा कितलो ना, तरी आसतना कामां करप जाता. सो गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाची सुद्दां गरज आसता, कारण शिक्षण हें गव्हर्मेंटाचें सुद्दां काम आसा. सो त्या टायमार गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें हेल्प मागतात? फर्स्ट सगळ्यांत पयलो जो हेल्प जो आसता, जर खंयची संस्था सुरू करतलो जाल्यार ताका टिचर्स किंवा नॉन टिचींग स्टाफ हे सामकें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक गव्हर्मेंटाचो कायदोच आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी रेडी करप, आमी फक्त तुमकां प्रोवायड करूं येता की नॉन टिचींग स्टाफ आनी एप्रुवल ऑफ ते प्रायमरी स्टार्ट करतलो जाल्यार ताका तेंचे कडसून पयलीं एप्रुवल हाडचें पडटा. सो ते इम्पॉर्टंट आसता. सेकंड, इन्फ्रास्ट्रक्चरार वता जाल्यार ते लोन्स प्रोवायड करता. कालांतरांत आमच्या हातीन आयली संस्था आनी सगळे पेपर वर्क करपाक म्हाका जवळ जवळ 1.5-2 वर्सां लागली. कित्याक तुमकां खबर आसा आयज इम्पॉर्टंट आसा ते पेपर वर्का शिवाय काय खंयचीच गोश्ट जायना. सो सगळे पेपर हाडून एकी कडेन करता म्हटल्यार आमकां 2 वर्सां लागली. आनी सडनली गोवा गव्हर्मेंटाचें इलेक्शन जालें आनी त्यान पयलीं इलेक्शना पयलीं तेंच्यांनी स्कीम जी आसा लोन स्कीम ती बंद केली. आमचो बॅडलक म्हणूं येता किंवा आनी कितें खबर ना म्हाका. म्हणून ह्या दृश्टिकोनार हें सगळें चल्लें. आनी जेन्ना आमी फायल जेन्ना खरीच गव्हर्मेंटा कडेन वतली आनी आमकां कितें तरी लोन मेळटलें गव्हर्मेंटा कडसून, म्हणून ह्या गोश्टीचेर येवन उरलें. आनी देवाची साथ ताळेकाराची आमच्या आनी आमचे सगळे फ्रेंड्स वांगडी तेंच्या बरेपणान आमचे एटलिस्ट फर्स्ट फेज तरी विदावट अ सिंगल पै आमी गव्हर्मेंटा कडसून घेयनासतना तुमची मॅसेज आमच्या गांवच्या लोकांक खातीर, कारण गांवच्या लोकांचो तितलोच इम्पॉर्टंट रोल आसा भुरग्यांक हांगासर येवपाक जाय. कारण बऱ्या तरेचे रिजल्टूय लागता, बरे तरेचे फुडें वचून शिकता, बरे एका उंचेली पावड्याचेर पावता. सो त्या वेळार तुमची एक मॅसेज आमच्या मयाच्या लोकांक खातीर? मयाच्या लोकांक सारकी इम्पॉर्टंट मॅसेज आनी सामकी गरजेची आसा आनी मना काळजांतल्यान उलो करता. फक्त विचार करचो लोकांनी, आमी हांगासून दिवचले वता जाल्यार कितको टायम वेस्ट करता. भुरग्याक व्हरपाक अर्दें वर, हाडपाक अर्दें वर, हांव मिनिमम सांगता तुमकां 1 वर. त्या भुरग्याक सुटासर आमी थंयसर आपलो एक मनीस दवरता, आवय आसता किंवा बापूय आसता किंवा घरचो कोण तरी आसता. तेजो एक दीस आमी एक भुरग्याच्या फाटल्यान एक मनीस वेस्ट करता किंवा टायम वेस्ट करता, मनी वेस्ट करता. जर तर गांवच्या लोकांक दिसता हें सगळें बंद जावपाक जाय किंवा आमच्या सगळ्यांक अशें दिसता की तेंच्यांनी हें सगळें बंद जावपाक जाय, आमचे हांगासून दिवचले वयचें न्हू की हांगासून पणजे वयचें न्हय, जाल्यार तेंच्यांनी गांवच्या स्कुलांनी लक्ष घालपाक जाय. तो वेळ आनी तो टायम किंवा तो मनी फॅक्टर तर आमच्या स्कुलांक, गांवच्या स्कुलांक, जर आवडात आमचें विजयानंद स्कूल आसा किंवा महामाया स्कूल आसा मयान, आनी एकूय स्कूल आसा, पयल्या स्कूल आसा, आमच्या ह्या स्कुलांक तर तो टायम तेंचो तो पयसो तर तेंच्यांनी मातसो ताका तर दीत न्हय आनी तेजो टायम दीत किंवा भुरग्यांक शिक्षण कशें आसचें जाल्यार 100% सांगता खंयचोच गांवचो भुरगो जो आसा तो वयर पावल्या शिवाय, वयल्या पावड्यार पावल्या शिवाय कसोच रावचो ना. हें फक्त गरज आसा आनी हें जातलें जर तर ह्या आमच्या प्रत्येक गांवच्या मनशान किंवा गांवच्या पेरंट्सान लक्षान धरून तर आपलें काम करचें. म्हणजे खंयचोय भुरगो जो आसा तो भायर वयता तो आपलोच, हांगा शिकता तो आपलोच म्हणून तर काम करीत 100%
110% सांगता गांवचो विकास जातलो. उरलो भाग टिचरांचो तो 100% सांगता. गांव फाटली ते 3 वर्सां तुमी काडून पळयशात, आमचो भुरगो हे हाय सेकंडरी शिकता तो नॅशनल लेवलार पावला, इंटरनॅशनल लेवलार पावला किंवा स्टेट लेवलाचेर पावला. म्हणजे स्पोर्ट्सान आसा, कल्चरानूय आसा, खंयच कमी असो प्रत्येक जो भुरगो आसा हाय सेकंडरी शिकता किंवा स्कुलान शिकता तो आपले पळोवती प्रमाणे मुखार सरला. फाटल्याच एक 15 दीस पयलीं आमच्या दिवचल तालुका पावड्याचेर एक कंपिटिशन जालें आनी म्हामा हायस्कुलाचो एक भुरगो गेलो, तेणी ड्रॉईंग कंपिटिशनान फर्स्ट प्लेस मेळयली. हेचोच अर्थ आमी 100% कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भुरग्यांक फुडें काडटा. शिक्षण हें म्हत्व आसा, तेज्या पेक्षा म्हत्व एक भुरगो बरो डेवलप जावचो आनी बरो शिस्तीन वागचो. हांव म्हणत जर तर सोशलान काम करता आसतना तर हांव खंयचे माचयेर उबो रावन सांगीन शिक्षणा पेक्षा म्हत्व भुरग्याच्या डेवलपमेंटाक दितलो. कारण जर तर भुरगो बरो डेवलप जायत तो 100% शिकतलो, ताका कोणाक सांगपाची गरजूच पडची ना बाबा तूं शीक म्हणून. जर तर भुरग्याचें वळण जाग्यार सारकें ना आनी तो वायट गोश्टी कडेन आसा जाल्यार कितकोय तूं ताका सांग, शिकचोय ना आनी कांय ना, आपलें नांव पिड्ड्यार करतलो, आपल्या बापायचें आवयचें नांव पिड्ड्यार करतलो किंवा गांवचेंय नांव पिड्ड्यार करतलो. एकूच गोश्ट आसा, भुरग्यांक वळण बरें दिवप. प्रत्येक गांवच्या लोकां कडेन मागता की आपल्या भुरग्यांचेर मातशें लक्ष दवरात आनी गांवांसून भायर सरलो किंवा शहरान गेलो किंवा गांवांत कोणा वांगडा आसता किंवा भुरगो कितें करता हेजेर पेरंट्साचो सामकी गरज आसा. तुमची मॅसेज इन शॉर्ट जर लोकांक दिवपाक जाय. आमी एक आतां आमचो उद्देश आसा एक क्वॉलिटी शिक्षण जें आयज पासून पयलीं आमच्या भुरग्यांक थोड्यांक मेळोंक नाशिल्लें. आमचें मेळोंक नाशिल्लें म्हणपाकूय एक हें कित्याक सांगपा आतां जे टिचर आशिल्ले आमकां तेंच्या बरोबर शिकून हांगासर आमचे PhD केले, डॉक्टर केले, तुका पॉलिटिक्स लेवलार म्हणून आमदार जाल्ले आसात. अशे विविध पदांचेर व्हडल्या व्हडल्या पदांचेर मामलेदार, तलाठी, चड मामलेदाराचे सद्या कार्यरत आसा. अशें आमच्या स्कुलान शिकून ह्या स्कुलाचो टिचरूय जाल्लेलो आसा, हेड मास्टर जावनूय रिटायर जाल्लेले आसा. अशी विविध पदां भोगयल्लेली आसा आमच्या हेंच्यांनी. आमचो एकूच संदेश आसा, आमची यूथ पिढी, आमची जे कार्यकारिणी मंडळ आसा तांचेर विश्वास दवरात तुमी सगळ्यांनी. आयज ज्या प्रमाणे आमच्या भायल्या लोकांनी आयज सगळ्यांनी पळय बिचोले, आडवल पळतावटेन सांखळे साळान, सांखळेच्यान, अस्नोडच्यान भुरगे हांगासर येता. त्या प्रमाणे आमच्या गांवचे जे लोक आसा आमचेर विश्वास दवरात, आमच्या टिचरांचेर विश्वास, आमच्या मेहनतीचेर विश्वास दवरात. आमच्या स्कूल जे आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी जे बांदून दवरलेलें आसा त्याची शान वाडोवपाक जाय जर आमकां तुमची मदत जाय. बरोबर. एक गजाल सगळ्यांनी नमूद केली आसतली की 1961 गोंय लिबरेट जालें, पण ताज्या पयलीं 1931 ही जी संस्था सुरू जाली आनी त्या टायमार एक शिक्षण संस्था सुरू करप कितली कठीण पोर्चुगेज टायमार हे हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार आमकां कळटा. म्हाका दिसता आतां 85 इयर्स एन अबाव ह्या संस्थेक जाली, 90 इयर्स. सो एक ध्येय दवरपाची गरज आसा की 100व्या वर्सा वन ऑफ द बेस्ट संस्था म्हणून आख्खे गोंयची वळखली वयतली. आनी मयान अशी संस्था म्हाका दिसता अजून पर्यंत एकूय संस्था ना, पूण ही संस्था जी काम करता आनी आमी सगळे पळयता की यंग तांचे जे मेंबर्स आसा तांचे सुद्दां आयडियाज खूब व्हडल्यो आसा. सो ह्यो सगळ्यो आयडियाज आनी 100व्या वर्सा खूब बरी गजाली आमकां पळोवपाक मेळटल्यो, हातूंत बद्दल डावट ना. सो तुमी आयले आनी इतल्यो बऱ्यो गजाली केल्या त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू.